मुळगाव रस्त्यार धांवते मोटारसायकलीचेर गुलमोहराचो खांदो पडिल्ल्यान दुचाकीस्वार तरणाटो जखमी जालो। ही घडणूक बुधवारा सकाळी 10:30 वरांचेर घडली। खांदो रस्त्याचेर आडवो पडिल्ल्यान सुमार 1.5 वर येरादारी आडकून उरली। उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत ताणें घडणूक थळार येवन रस्त्यार पडिल्लो खांदो कुशीक काडलो। तशेंच जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। की हांगा एक झाड पडला म्हणून तांबड्या रस्त्यार मुळगांव आमी रोखडोच टर्नआउट केलो। पळयता जाल्यार हांगा एक मोटरसायकलवालो तो बिहारीवालो तो मातसो इंजर्ड जाल्लो, ताका लोकांनी हॉस्पिटलांत रोखडो हाडले, पुलिसांनी धाडलो। आणि आता म्हणजे रोड ब्लॉक जाल्लो। रोड सबंद ब्लॉक जाल्ल्या कारणान आमी रोखडी दुसरी गाडी आपयली आणि अर्द्या वरा भितर सगळे एक रस्तो मोकळो करून दिलो। लोकांनी आमकां बरें सहकार्य केलें। तो जो भुरगो आहा ते मोटरसायकलीर खांदो पडलो दिसता। हय हय, तो वचपाक लागलो बिचोले सायडीन, तेजे पांयांक कितें तरी मातशें हें जाला। दिवचल अस्तोडे रस्त्याचेर मुळगांव वाठारांत आयज बुधवारा सकाळी गुलमोहर झाडाची व्हडली खानी रस्त्याचेर पडिल्ल्यान एक दुचाकी स्वार जखमी जालो। हो खांदो दुचाकीचेर पडिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी तरणाट्याचो पांय मोडला अशी खबर मेळ्ळी। सुदैवान हेर आनीक कांयच वायट घडणूक घडूंक ना। ही घडणूक बुधवारा सकाळी 10:30 वरांचेर घडली। उजो पालोवपी दळाक हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले। तांच्यांनी बेगोबेग मजत कार्य हातांत घेवन रस्त्यार पडिल्लो खांदो कापून कुशीक केलो। ताका लागून सुमार 1.5 वर भर अडकून पडिल्ली येरादारी सुरळीत जाली। ह्या कामात थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक मजत केली। झाडाची खानी पडिल्ल्यान तरणाटो जखमी जाल्ल्याची खबर मेळटकीच दिवचलचे पुलीस घडणूक थळार पावले। तांच्यांनी पंचनामो केलो। मेळिल्ले खबरे प्रमाण जो तरणाटो जखमी जाला ताका दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात दाखल केल्ल्याचें कळटा। गोमंतक टीव्ही खातीर मुळगांवच्यान हांव रिपोर्टर परम सावंत।